स्पीकर सर, टॅक्सी इश्यूचेर उलयतना हो अनरिजॉल्वड आहा. मिनिस्टर सिनियर आहा आणि कितलो टायमूच जालो ट्रान्सपोर्ट हो खातो तेज्या हातीन आहा. तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितकेशेच अशे टॅक्सी ओनर आहा, टॅक्सी ड्रायव्हर आहा, ही नोज द प्लायट. पण म्हाका दिसता हेचेर आमी भासाभास खूप केली ह्या दिसांनी. हांव मिनिस्टरा कडेन पर्सनली खूप फाटी उलयलो, ओव्हर द फोन उलयलो, बसून उलयलो, उबे रावतना चलतना उलयले, सगळे उलयले. आता त्याने सोल्युशन काडटा हांगलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो आमी, पार्टीच्या आमचे बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट सगळ्यां कडेन उलयले आमी. आणि कोर कमिटीनूय डिसिजन घेतल्या की एक कमिटी काडची म्हणून कोस्टल बेल्टाच्या आमदारांक घातल्या आणि तितून मिनिस्टर हेचेर सोल्युशन येवपाची गरज आहा. वी कॅनॉट से दॅट आसूं वसत लीव द इश्यू लायक दीस. नो, इट इज ब्रिंगिंग बॅड नेम फॉर गोवा. एकूच जाय ते ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट. बसले काय ते कस्टमराक कळपाक जाय पयशे कितले. लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीनसून बसलो, कोलवा वचपाक पयशे कितले ते ताका कळपाक जाय, आनी कांयच ना. जे कितें ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट ती सगळ्यांक एक आसपाक जाय. एक कॅब एग्रिगेटराक सेपरेट रेट आणि आमकां सेपरेट रेट लोकलांक ना. स्पीकर सर, आय एम रिप्रेझेंटिंग येलो ब्लॅक टॅक्सीज, ट्युरिस्ट टॅक्सीज, हे सगळे जे बाकीचे टॅक्सी आहे और 18,000 सुमार 18,000 families are living on this, and this business is in their hand, and you are the senior most minister of this house. We respect you. You need to put this in place. आनी झगडी जावंक जायना आनी केस्तांव जावंक जायना हॉटेलाच्या स्टँडाचेर. आतां सद्दां एवरी सेकंड टॅक्सीचे फोन येता आमकां. आमचे हॉटेल्स जे आहा, आमचे ओन हॉटेल्स पासून थिंगासून फोन येता की बाबा हे टॅक्सी हे एग्रिगेटराचेर आनी आमचे लोकल टॅक्सीची केस्तांव म्हणून वर्बल फायट्स. आनी तेजे उपरांत पुलीस FIR रजिस्टर करता आमचे ओनर हेचेर टॅक्सी लोकलांचेर. हांव मागता तुजे कडेन, CM कडेन उलयला, तेणे एश्युरन्स दिला म्हाका की ह्याच दिसांनी हो विशय सोडयता म्हणून आपण. पूण सोडयता म्हणल्यार बेश्ट उलोवन सोडोवचो ना, काबार जावचो ना. म्हाका दिसता वील हॅव टू हॅव सिरीज ऑफ मिटिंग्स अँड यू कम आउट विथ द सोल्युशन जे आमी तुका सांगला पळय ते. सोल्युशन येवपाची गरज आहा. एग्रिगेटर आपयलो म्हणून सोपना हो विशय. आमकां एग्रिगेटर नाका न्ही. एग्रिगेटर जे आहा दुसरे स्टेटीनी ते ब्लॅक लिस्ट जाल्ले. आमचे थिंगासरले लोकल टॅक्सीवाले म्हणटा दीज एग्रिगेटर्स आर लिव्हिंग ऑन आवर कॉस्ट. तुम्ही NDTVचो एक रिपोर्ट पळया कितें आहा पळय तो. They are clearly saying that all these aggregators are living on the cost of the locals. आणि ते तेंचे इतले पयशे घेता आणि तेंका कांयच दिना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टराक कॉल हांव कितें उलयलां तें आनी जे कितें हांव उलयलां की तो ह्याच अधिवेशनाक मिटींग घेवन तेजे उपरांत आनी विदीन 1 month हे सोल्युशन टॅक्सीचेर हाडटलो. आणि आमच्या लोकलांक जे आपल्या पांयाचेर उबे रावल्या, जे आपले पोट भरता, जेणे आपले बँकाचो लोन घेतला, कोणे गोल्ड दवरलेल्या आवयचे बायलेचे आणि ही गाडी घेतलेली आहा आणि तो सेल्फ एम्प्लॉयड, तेका खंयच्याच एग्रिगेटराच्या अंडर घालिनासतना आमचे गोंयचे जे डिजिटल म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म शुड बी डिजिटल मीटर घातलेलो फाटल्या दिसांनी. सोल्युशन म्हणून सांगले सरकारान, मीटर घातले काय सोल्युशन येयले. खंयचो मीटर चालू आहा तो दाखोवचो. आय ऑल्सो वॉन्ट टू नो विच मीटर इज फंक्शनिंग टील टुडे. म्हणजे मीटर जो हेका आहा पळय तो टॅक्सीक खंयचो फंक्शन जाता एकूय जायना. So that was not the solution. Minister thought it was the solution, but I am requesting Minister, you bring the digital platform, let it be on the mobile, but nobody can come in the hotel and take the business from our locals. Itleच. आणि कस्टमर should have the transparency. तेंका कळपाक जाय हिंगासून आपण जो तो रूम केस हातीर वयता जाल्यार एप्रॉक्सिमेट फेअर कितलो आहा इतलो 1400 तेजे टाप करून बसून येवपाक जाय. ओपन केले, लोकेशन येयलें आनी where you are going, so approximate so much, so both will happen, like customer also is satisfied and the taxi owner is also satisfied, and there is no more chaos which is happening in the coastal belt. Speaker sir.